वोट केलं आहे तुमचं असं कशा पडतं ह्या बरेच जागी हांव म्हाकाच म्हजें सोड घातला एक वेगळो आनंद आसा ओके डबल आनंद आसा आनी सगळी तयारी बेस्ट जाली काल पर्यंत सगळी तयारी जाली वोटींग 7 पर्यंत सुरू जालें ओके आणि मॅक्झिमम म्हाका दिसता गेल्या वर्षा गेल्या टर्मा यावेळी वोटींग पर्संटेज वाडटली लोक सकाळ फुडें म्हणजे रिपोर्ट्स आहा सकाळ फुडें ते लोक बेगीन भायर सरले आनी सगळे मत कोणें चुकोवं जायना हें सगळ्यांक पावलां पर्संटेज निश्चित वाडटली वेगळें दिसता ह्या वेळेचें इलेक्शन ह्या हितून जो काही मतदारांमध्ये उत्साह पळयलो काही उत्साह हेजे खातीर आसा ह्या देशाचो प्रायम मिनिस्टर परत मोदी जावंक जाय आनी ह्या खातीर आमकां वोटींग खंयच्याय हितून वोटींग करपाक जाय अशा हातूंत लोकां मदीं मतदारां मदीं उत्साह आसा आनी म्हणूनच म्हटलें की ह्या वेळी पर्संटेज सुद्दां वाडपाची दर टर्मा पेक्षा पर्संटेज वाडपाची शक्यता या डेफिनेटली आमी अबाव 70 लागीं जातले अबाव 65 सो अंदाज ओके भाऊ अजूनही पळोवपाक गेल्यार लोकांचो तणाव जावंक ना 8:30 जालेले आसा अजूनही लोक दिश्टी पडना बुथाचो थोडे येवन गेला आतां जस्ट सकाळी नाश्ता बिस्ता म्हणल्यार आतां 7 म्हाका दिसता मातशें ओड जाता लोकांक आनी पसून सुरू करूंक जाय आनी एक वेळ आसा भरपूर अशें म्हणून येतले आतां तेन्ना मातशें 8 8:30 जाली की लोक लायले जसं तुम्ही भितर गेला तुमचे ते ID कार्ड तुम्ही विसरले विसरना ID कार्ड हे कॅन्डिडेट कार्ड इज ID कार्ड गिवन बाय द गव्हर्मेंट आफ्टर दॅट इट विल बी इनफ परंतु आतां आता घेतलं तुम्ही लोकच जाय जसं रूल इज अ रूल एक्सेप्शन कोणाक संपूर्ण मतदारसंघात संपूर्ण 20 मतदारसंघ सो भाऊ अशें म्हणटा की कांय तालुके जे आसा सद्या मातशे नेगेटीव जाले BJP अशें म्हणटा तितून म्हणटा पेडणे तालुको मातसो BJP हे फावट नेगेटीव वातावरण आसा अशें तुमकां बी कशें दिसता कितें हे इलेक्शन जे आसा हे केंद्राचें इलेक्शन आसा हे प्रायम मिनिस्टराक निवडून दिवपाचें इलेक्शन आसा हे लोकल इलेक्शन ना जेन्ना लोकप्रतिनिधी मेळटा तेन्ना सहजपणे जे काही आपल्या मनात काही हांगसरले काही अडचणी आसा त्यो व्हांवून येतात ते कितें क्वेश्चन आनी हे न्ही ते लोक आपले घराणे मांडटात आनी ताका लागून वातावरण तशें कांय ना लोकांक खबर आसा केंद्राचें इलेक्शन खंयचे लोकल इश्यू खंयचे आनी त्यामुळे लोक जो आमदार मेळ्ळे मंत्री मेळ्ळे खासदार मेळ्ळे आपले घराणे मांडप हे तांचें हें आसा तांचें साहजिकच आसा तांचें काही हे ना त्यामुळे ताणें ते मांडलां म्हणून काही तरी नेगेटीव आसा असं अर्थी जाय मागे तुम्ही म्हणटात जे दुखावले लोक आसात ते तुमकां म्हणून वोट मारले का मोदीक म्हणून दुखावले आतां 100% सगळे कामां जाता अशी ना आनी म्हणून म्हणटा दुखावले जे आसा तांकां सीएमान मंत्र्यांनी सगळ्यांनी आश्वासन दिलें आसा सगळीं कामां बरोबर जाता अशी ना सरकार आसा ती लोकांची कामां करपाक आसा आनी त्यामुळे जेन्ना स्पश्टीकरण मेळटा तेन्ना ते समाधानी जातात